आनी आज देखून सोम्याचो पाटलाव करूं. कोणीय म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. पाटलाव करचें म्हळ्यार जें पेद्रूक सांगलें, तूं ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी जो हांव म्हणटा खंयच्या तराच्या मर मारिफात पेद्रू जेजूक साक्ष दितलो गी म्हणून ह्या उतरान ताणें सांगलें म्हणून. जेजू क्रिस्त तेय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गोवांचो कण मातयेक पडोवन मेल्ले करीत तो एकोडोच उरता, पूण मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. एक वाक्य आयकत आसतना आनी मरचें आनी सेवा करची ह्यो संगती जेजू आज उलयता जुवांच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत. आनी ताच्या सांगता सासणीक जिणी हाच्या विशयांतय तो सांगता. आज आमचे भाव 3 संगतींक तांकां आदार मेळोवन दी म्हणून ते आयल्यात आनी पवित्र सभेन तांकां हाडलां. वडलो पाद्र्यापान सांगलें, पवित्र सभा मागता ह्या आमच्या भावांक प्रधान सेवकाची संस्करणी दियात म्हणून पवित्र सभा मागता. खाली कार्मेलीत प्रोविन्शियल भाव मात्र न्ही, पवित्र सभाच मागता. आनी पवित्र सभेचो गुर्तू जावन आमी सगळीं आसा तांची आवय बापूय कुटुंबादारां. आनी वो देखून 3 संगती आमी मागण्यांत सांगल्यो. तांणी करण्यांनी सुडसुडीत, मणयारपणांत दुलोब आनी मागण्यांत तीर जावच्याक हांगासर हाडलां. करण्यांनी सुडसुडीत, मणयारपणांत वा सेवेंत दुलोब, मैपासी दुलोब आनी मागण्यांत तीर. ह्यो 3 संगती कार्मेलीत मेळाक आनी ताच्या प्रमुख देण्यांक थाळ पडटात. कार्मेलीत याजाक, मागण्याक, ध्यानाक आनी भावपणाच्या एकताराक एकामेकाच्या सेवेक चड प्राधान्यता वा गमन दितात जाल्ल्यान जें कितें हे आमचे उमेदवार मुखार आयल्यात ते ह्या 3 संगतींनी उत्तीर्ण जावच्याक, उंचले जावच्याक आनी ह्या दिक्षे मारिफात जेजू तसलो मनोभाव तांणी आपणाचो करच्याक ही रीत खंडीत तांकां उपकाराक पडटली. सो मी म्हणटा, हांव तुमच्या सांगाता आसा, सेवा घेवंक आयिल्लो न्ही, सेवा दिवंक आयिल्लो आनी आपणाचो जीवच दिवंक आयिल्लो म्हणून. सेवा करची आनी जीव दिवचें हें सांगता वेता. आज देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचीं वाचपां ह्या संस्काराचो आनी संभ्रमाचो अर्थ आमकां सांगतात. पयलें वाचप, पयले फावटी जेरुजल्यांत धर्मदुतांनी तांकां देवान दिल्ल्या प्रेरणाकाल सांगलें, अनाथांची, विधवींची, दुबळ्या धाकट्यांची, बगलेन दवरलेल्यांची, निर्लक्षा कोणाक केल्या तसल्यांची सेवा साकरी करच्याक, तांकां आदार दिवच्याक 7 जाणांक विंचल्लें. तें विंचल्लें कोणें? आपोस्तलांनी न्ही, तें विंचल्लें पवित्र सभेच्या लोकांनी, सामान्य लोकांक. कित्याक हे पवित्रत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेले. तांणी हाण तांकां 7 जाणांक आपोस्तलां मुखार दवरले आनी आपोस्तलांनी तांचेर हात दवरून मागणें करून पवित्र सभेच्या सेवेक दिलें. तीच रीत अजून आमी पाळटा. पवित्र सभेन हाण तांकां दिलें, आपोस्तलांनी ताका स्विकार केलें, तांचेर हात दवरून मागणें आमी आज करतले. जें कितें धर्मदूताच्या कृत्यान सांगलां तें अजुनी घडटा म्हणून पवित्र सभा ताचो जिवो संप्रदाय आमकां सांगता. संस्कार 7 सक्रामेंत जेजू ह्या संवसारांत ताणें कितें केलें गी तेंच अजून करच्याक ताणें घडयल्लें हे मोगाचें गुर्त.
मिस्तेरा बरीत गुर्त देखून हर एका सक्रामेंताक एक मिस्तेरी म्हणटा हो मिस्तेर देखून दियाकोनाच्या ह्या दिक्षेंत भितर सरचे एका मिस्तेरांत देवाच्या मिस्तेरांत ताच्या सेवेच्यान ताच्या परदेच्या सेवेच्या मिस्तेरांत भितर सरतात आनी ती एक काणीक एक देणें तें आमी जाणा कसली तांकां अर्हता आसा जंय तें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें तिमोथीक बरयल्या पत्रांत ते मनीस पिवंडे जावन नजो आमालखोर जावन नजो जिबाळे जावन नजो हेरां विशयान खबरो करचे तसले जावन नजो बदलाक एकामेकाच्या सेवेंत आसचे एकीनपणान आपलें कुटुंब चलोवंक शकचें तसलें जाय जाय आनी तांकां तांची पारखवणी करीत जाय वटारे वचोन तांच्या माथ्यार हात दवरचे न्ही बरी पारखवणी केल्या उपरांत रोवन पळयल्या उपरांतूच तांकां सभेचे सेवक जावन नेमी जाय म्हणून पावलून तिमोथीक एक आज्ञा आनी एक वाट दाखोवन दिल्ली केवल मेजांची सेवा करूंक जेवणाची वेवस्था करूंक मात्र दियोकोना विसरलें न्हय दियोकोन कितें जालें मुखार पवित्र सभेंत स्तेफानाक पळयल्यार कळटा फिलिपा पळयल्यार कळटा हेर जाणांची हेर 5 जाणांची चड आमकां खबर धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत बरोवन गेल्ली ना पूण फिलीप आनी स्तेफान व्हडले वाग्मी देवाचे उतराचे प्रसंगदार दोतोन शिकोवचे शिक्षक देवाच्या उतराचो अर्थ सांगचेत आसले आनी तांकां देवा थंय हाडच्याक आनी असल्या महान दियाकोनाक आमी पवित्र सभेंत पळयल्लें आसा आजय देखून हे आमचे भाव आनी फुडल्या दिसांनी ह्या जागांनी बिस्पान मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तांकां आदार दितले दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजेन पावतले अनाथांक विधवींक कश्टतेल्यांक सेवा दितले आनी हांचे सांगाता पिडेस्तांक कुमगार मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक सांगात आनी मागणे आनी बुजावण आनी बरवसो आनी तशेंच मोरना वेळार मोरनाची रीत लग्ना वेळार लग्नाची रीत चलोवन व्हरच्याक अधिकृत साक्षी काजराक तयाराय करतना ते काजरांतली ती विसाराची संगत आसा काजरांतलो विसार तो वळू देवाच्या मिस्तेरांची वळोवक तांकां दितले पूण हाका गुर्तू जाय हें काम करूंक 2 गुर्तू सोम्यान दिल्यात एक बागून पांय धुवचे आनी एक गुर्तू गोवाच्या कोणान पडोवन मरचें आज गोवाच्या कणांत पडोवन मरच्यो गुर्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरला वांजेलां निमाण्या जेवणार जेजून पांय धुल्लें गडी ती आमी जाणाव आज देखून मोगाच्या भवनांनी भयणीनो हांव तुमकां प्रत्येक जरान उडासा काडटा तुमचे गामान वांजेलाच्या कुशीन पयलें वासाप दुसरें वासाप ह्यो संगती सादारण येदोळसू जाल्यात वांजेलान कितें सांगलां आसा तें आनी जावंक आसतलें तुमची वरवणी केल्या तुमची विसवण केल्या तुमी जोगते म्हणून सांगलां आनी पवित्र सभेन हांड मुखार दवरलां पूण वांजेलान कितें सांगलां तें तुमच्या मुखार आज तुमकां एक पंथाह्वान तुमी पवित्रत्म्यान आनी जाणवायन भरल्यात म्हणून हे दोळूस पवित्र सभेन मानून घेतलां सेवेच्या स्पिरितांत पिकल्यात आनी देखून प्रेरण जोडलेले आसात देखून गोवाचो कण मातयेन पडोवन मोरोंक तयार आसचे बरी तुमी तयार जावन आयल्यात न्हीद जावन म्हजो पाटलाव करता कोण म्हजो मोग करता तो म्हजो पाटलाव करता सोम्याची उतरां आनी आज देखून सोम्याचो पाटलाव करूं कोणीय म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं पाटलाव करचें म्हळ्यार जें पेद्रूक सांगलें तूं ये आनी म्हजो पाटलाव कर आनी जो हांव म्हणटा खंयच्या तराच्या मरणा मारिफात पेद्रू जेजूक साक्ष दितलो गी म्हणून ह्या उतरान ताणें सांगलें म्हणून पाटलाव करचें म्हळ्यार मोरोंक तयार आसचें जिविताच्या अखेरेक आमी एकपटी मरता वय तरी दिसपट तें मरचें भोव कश्टाचें हाका धोवें मार्तीरपण म्हणटात रक्ताचें मार्तीरपण आमी जाणाव
आमची गोमटी कातरतात वा गुळो घालतात या सुरी घालतात हेर खंयच्या रितींनी क्रिस्तांवांक लगड काडले जायते दाखले आसात. पूण आनी एक मार्तीरपण वा मरण आसा तें दोवें. ताका आज हे भाव खुशे मनान आनी जर तर सम्याच्या खुशे प्रमाणे ताचो स्वार्थ परगट करूंक उपकारा पडटा जाल्यार तांबडे मार्तीरपणी ते स्विकार करूंक तयार आसात. म्हणून जें क्रिस्माच्या वेळार आमी सांगता तें आज परतून आनीक तीर जाता. ह्या जाकाची सेवा बेस्पांची सेवा तांणी बऱ्या रितीन करच्याक दियाकोनांक प्रमुख तरान उंडो आनी वायन तयार करूंक आसा, काणिको तयार करूंक आसात आनी तो वळू काल्स तयार करूंक आसा. काल्स पियोवची म्हळ्यार तुमी जाणात, हांवें पियोवंक वयची काल्स तुमी पियोवंक तयार आसात गी म्हणून जाकोबाक आनी जुआंक जेजून विचारलें. काल्स पियोवची म्हळ्यार मरण स्विकार करचें. हर एका मिसाचेर जेदना दियाकोन आसा तो वळ काल्स तयार करता. उपरांत महाप्रार्थनाच्या अखेरेक त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता म्हणटना ह्या जाका वा बिस्पा सांगाता ती काल्स उबारून धरता आनी तशेंच कुमगार दिता आसतना दोनी रुपांनी दिवचो तर दियाकोन ती काल्स लोकांकी दिता. अशें तांचें जिवन काल्सींत बरसल्लें तसलें म्हणून आमी सांगयात. काल्स आनी दियाकोनाचें जिवीत सांगाता वेता. दुसरें ते वेदीची सेवा करन मात्र न्ही, देवाच्या उतराची सेवा करतात. देवाच्या उतराची सेवा वांजेल वाचचें काम तांचें, परगटचो व्हडल्यान लोकांक तो विवर दिवचो काम तांचें, प्रसंग दिवचें, प्रवचन करचें, शर्माव सांगचें आनी ह्यो संगती पवित्र आत्म्याची विशेष देणी. तुमी जाणात पवित्र आत्म्याची विशेष देणी देवाचें उतर परगट करचें आनी देवाच्या उतराचो अर्थ सांगचो. क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवचें, दोतोन शिकोवची, लग्न जातेल्यांक आनी ल्हान भुरग्यांक पयलो कुमगार घेतेल्यांक, क्रिस्माचो संस्कार घेतेल्यांक, सक्रामेंतां तयार करतेल्यांक त्या मिस्तेरांचो अर्थ सांगून दिवचो आनी ताच्या सांगाता हेर कामां पवित्र सभेच्या संप्रदायांत आसलीं तांकां आसा. पूण एक मात्र गमनां दवरचें. जाकोबान सांगलें देवाचें उतर आयकल्या मात पावना तें करचें तसलें जायचें. नॉट मियरली द हियरर्स ऑफ द वर्ड बट द डुवर्स ऑफ द वर्ड. देखून अधिकृत तरान पवित्र सभेंत देवाचें उतर कार्याळ रुपाक हाडूंक हे भाव तयार आसात म्हणून आज सांगतात. आनी तिसऱ्यान मोरचें म्हळ्यार माया मोगाचें सेवाक जावचें आनी तें कार्मेलीत मेळाक मुस्त ताळ पडटा एकामेकाच्या सेवेंत. आमचे कार्मेलीत भाव हांगासर निरंतरी सेवा दितात. हांगासर मात न्ही हेरे कडेनी लोकां भेटचें, कुमसारा बसचें, तांकां मार्गदर्शन दिवचें, बुजावण दिवची, धैर्यान भरचें, फिरगजांनी वचून सेवाक दिवची आनी मागण्यांत आनी ध्यानान सांगता देवाक अदीक लगीं जावंक प्रयत्न करचें. माया मोगाची सेवा हे दोळसू पयल्या वाचपान सांगलेल्या प्रमाणे हांवें वडोल उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे त्यो सकट संगती आसात. ताच्या वेळार ही सेवा करतना थोड्यो आशा आनी ओडण्यो येतात, थोड्यो ताळण्यो तेंते सांवा येतात. सेवा करतना थोडे फावटी पयशे आपडीचे पडटात, मनशांक आपडीचे पडटात. तें आपडिल्लें चड जालें, मीत मिरवलें जाल्यार मात्र कश्ट. पयशे, अधिकार, आबलेस ह्या सरसंगती विशयांत तांचें काळीज वांटे फांटे जायनातले बरी आमी आज मागोवंक जाय. यकीनपणान नितळ काळजान आपणें केल्लें समर्पण तें तांणी सांबाळूंक देव तांकां आदार दिवं दी. मोगाळ भावानो, आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांनी ह्या जाकी दिक्षा तुमी घेवची आसतली. देखून तुमी म्हणून जो हांव दियाकोन खाली 6 म्हयन्याक मात म्हणून खंडीत न्हय, मरता पर्यंत. कित्याक म्हळ्यार ही दिक्षा एक मोर घालता, माजवून वसनातली मोर. 3 सक्रामेंत माजवून वसनातली मोर घालतात. ही दिक्षा ह्या जाकी दिक्षा आनी धर्मतांची दिक्षा हे सकट एकच दिक्षा म्हणलें आनी ताचे 3 वांटे वा 3 हंत म्हणलें आमी जाणा. देखून ती माजवून वसना
आय एम ए प्रिस्ट, आय एम ए बिशप, वेन आय वॉज अ डिकन म्हणून सांगनाकात. यू आर ए डिकन नाव अँड ऑलवेज. हांव पाद्रे आप जावन आसतना म्हणून बिस्पान खंय म्हळें जाल्यार तो फटोवन पडटा. तशेंच तुमी याजक जाल्या उपरांत हांव दियाकोन आसतना म्हणून सांगोंक म्हणी वचनाकात, चुकोवन पडशात. देखून ही दियाकोनाचो मनोभाव आनी सेवा निरंतरी करूंक, खंय आसल्यार केदाळा आसल्यार करूंक तुमकां देव आदार दिवं.